नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. विष्णू वाघाड रेवड्या जाल्ल्या हल्ल्यात एकल्याक अटक. विष्णू म्हणटा किरण कांदोळकराचे कारस्थान. किरण म्हणटा संबंधच ना. मुख्यमंत्री म्हणटा कायदेशीर कारवाई जातली. विष्णूचेर हल्ल्याचो राजकीय पक्ष संघटनांनी केलो निषेध. कायदो सुव्यवस्था काबार. गुंडगिरी वाडल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यांचेर टिका. विष्णूच्या कार्यकर्त्यांची हायवे आडावपाची शिटकावणी. लोकसभा वेंचणुके वेळार काँग्रेस लढयतली दोनूय सीट. नवो प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान केले स्पष्ट. राष्ट्रवादीकडे स्वताचो उमेदवार ना. मये स्थलांतरित मालमत्ता मुद्द्याचेर थळावो आमदार मयेकारा वांगडा. येता त्या विधानसभा अधिवेशना वेळार मुद्द्याचो सुटावो करूंक ना जाल्यार लोक सांगता ते करतलो म्हणटा अनंत शेट. आणि गोंयाक इंडिया टुडेचो सर्वांगीण उत्कृष्ट राज्य पुरस्कार. शिक्षण, साधन सुविधा, गुंतवणूक आणि लघु गुंतवणूक गटांनी पुरस्कार. फुडल्या वर्सा 8 पुरस्कार जिखपाची मुख्यमंत्र्यांची मोख. खबरो विस्तारान. आमदार विष्णू वाघाचेर रेवड्या जाल्ल्या हल्ल्यात एकल्याक अटक केल्या. अटक केले ताचे नाव कामू. कीर्तन महोत्सवाक वचून येतना विष्णूचेर बुरखो घाल्ल्यास 70 जाणांनी वाटेर आडावन हल्लो केलो. ताजी गाडी फोडली. विष्णू म्हणटा मार बडय करपी थियेचो भाजपा आमदार किरण कांदोळकराचो मनीस. किरण म्हणटा हे विष्णूचेच कारस्थान. मुख्यमंत्री म्हणटा घडला ते वाईट. कायद्यान फावो ती कारवाय जातली. ताणें FIR नांवां नोंद केल्या. तातलो तांकां जो प्रमुख दिसता ताका तांच्यांनी ऑलरेडी अरेस्ट केला. पुलीस हॅज ऑलरेडी टेकन एक्शन एंड अरेस्टेड वन पर्सन. काही नांवां जी आसा ती थोडीशी व्हेरीफाय करतले पुलीस आनी दे वील टेक एक्शन. पार्टी पॉलिटिक्स तुमकां आहा? नाही पार्टी पॉलिटिक्सचो म्हाका भितर व्हडलोसो रोल दिसना. इट्स निळकंठ वर्सीस अदर्स असो सादारणसो भितरलें चित्र दिसता. थंय तो आसाच. ते पयलीं पासून टेन्शन आहा. कोलवाड, पिर्ण भागान हें टेन्शन आसूंक जायना तें एक्चुअली. पण वॉट एवर इज रॉंग न्ही. इंटिमिडेटिंग समवन इज नॉट एक्सेप्टेबल. नॉट MLA एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. गोंयान घडये पयलेच फावट अशा तरेची गजाल घडल्या. भाजपाचो आमदार विष्णू वाघाचेर 70 जाणांच्या जमावान बिरेस्तारा राती रेवड्या हल्लो केलो. गाडी फोडली. विष्णूक मार घालो. ताका बुरश्यो गाळी घाल्यो. ह्या सगळ्या फाटल्यान भाजपाचो थियेचो आमदार किरण कांदोळकराचो हात आसा असो विष्णूचो आरोप. विष्णू सध्या GMCन CCUन एडमीट आसा. फुडें रेवोडा चर्ची कडेन पळय जाल्यार 60-70 जाणांचो जमाव उबो आसा. काय मास्क म्हणजे ते हे थंडेच्यो ह्यो काणटोपी न्ही मेळटा त्यो तोंड धांपपी तसल्यो भोवतेकांनी घातल्या. कांय जाणांचे फेसीस बेश्टे आशिल्ले. कांय जाणां कडेन ते टॉमी आनी लिवर आसली. कांय जाणां कडेन लाकडी दांडके आनी आसले. आरशे सकयल काडले आनी ताका जालें बाबा कितें जालां, कित्याक हाडिल्या गाडी. पयलीं भायर सर गाडयेंतल्यान म्हणपाक गाडयांचो शेवर करपाक स्टार्ट केलो. पयलीं तूं पयलीं गाडयेंतलो भायर सरची तोच मारता तुका. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं येयलोच कसो, कोणाचें परमिशन घेवन येयलो. अरे म्हणलें कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी रे म्हणलें, कोणाचें परमिशन जाय हांगा येवपाक. ना तूं खंयच्या पक्षाचो रे, दुसरे पक्ष करता तेका तूं कित्याक आयलो, कसो येयलो, अशें म्हाका विचारपाक लागलें. हांवें सांगलें बाबा हांव म्हणलें खंयच्याच पॉलिटिकल सभेक वचूना. हांव गेलो तो कीर्तन महोत्सवाक गेलो. विष्णूचो ड्रायव्हर प्रुडंटा कडेन उलयलो. जवळ जवळ 70 लोक आसले. मागीर हेजे नांवान बीन हेजे विरोध उलयलो. तूं हेजो मनीस आनी तूं हांगा कसो पावलो काय म्हणून. BJPचो मनीस आसा तूं हांगा कसो पावलो. हय तेजे आयकना, पर्रीकाराचें आयकना अशें हें केलें तेंच्यांनी. रिजायन जा. किरण कांदोळकर म्हणटा हो ताचे विरोधकांचो कट. विष्णूची दिशाभूल केल्या म्हूण तो ताचें नांव घेता. हल्लो करपी ताचे मनीस न्ही. अरे बाबा जेन्ना तुका थंय आफोन व्हरता आनी तुजेर हल्लो करतात तेजेच मनीस सिंपती घेवपाक किंवा आपले पार्टीन ओडून हाडपाक तेन्ना सेक्युरिटी पार्ट खंयचो. हे सगळे पूर्व नियोजीत आहा. तेका थंय आफोवपाचो तो येयनासलो
तेणेन स्वता सांगला आपूण येयना म्हणून सांगलेले. ताजो टीव्ही स्टेटमेंट पयला हांवें. आपूण येयना, आपल्या घरच्यांनी आपल्याक फोर्सान धाडलो. सकाळसून तो 2 कार्यक्रमांक वचोंक ना. बऱ्या प्रामुख्यान मेडिकलान कार्यक्रम आसलो, जे कितें इन्व्हेस्टिगेशन चल्लेलें तितून उघड जातलें. म्हाजी मागणी तीच आहा की हातून खऱ्यांनीच खरं इन्व्हेस्टिगेशन करचें. नांवां दिवपाक जाय म्हणून कोणाचें दिवंक शकता. आमच्या विरोधकांचो हो पूर्ण कट कारस्थान आहा, इतलें म्हाका सांगपाचें आहा हेजेर. हे गजालीची न्यायालयीन चौकशी जावंक जाय. ह्या सरकाराचेर मातय विश्वास ना अशें विष्णूच्या घरचे आनी लागींच्यांनी मागला. बीजेपीक सांग सगळ्या लोकांकूय मारून उडय म्हणून आनी एकटे तुमी राज करा आमचो. राव गो कितें राव गो आनी वयता थंय थंय बीजेपीची गुंडागर्दी वयता थंय थंय. म्हणजे आमी कोण रे? हेंचे पार्टी बिर्टी फोंडान घाला रे हेंची बीजेपी पार्टी आनी खंयची पार्टी. विष्णू वाघान व्हडलें आंदोलन करून हाडली मरे बीजेपी हेंच खावपाक, मार खावपाक आनी लोकांनी गाडी हें फोडपाक. आमदार जर भोंवपाक शकना हें जाल्यार बिहार मरे हांगासर तुमच्या बीजेपीन हें बिहार जालें मरे. बिहारान कशें जातालें लोकांक भोंवपाक शकना, लोक हें करपाक शकना, लोकांचे हें काडून घेता तशें जालें मरे. सत्ता कित्याक जाय ना? हो सत्तेचो व्हडलो महामेरू मरे. बीजेपी हेच्या फाटल्यान बीजेपी हेच्या आदेशार चलता मरे. फक्त धोंड न्हय सतीश धोंड. आतां सांगचें ताणें बीजेपीक आदेश कशे. इतके मोल मोलन हें करपाक बारीक मनशांक मारून घेवपाक हाडले आमी सत्ता. भोगारे तुम्ही खाया, तुम्ही लुटा, गोंय लुटून सोडा. तुम्ही लोकांक अशें अशें भीक फेका, बायलांक 1000 फेका, लाडली लक्ष्मी फेका, अशें करून फेका तुम्ही. चल पुराणे जीव घालना कितें करतले आसले रे हांव. विष्णू वाघान म्हापश्या पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्या. ताणें कांय आरोपींची नांवांय दिल्यात. पुलिसांनी 10 वळखीचे आनी 60 अनवळखी लोकां आड गुन्यांव रेजिस्टर केला. ब्युरो वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. विष्णूचेर हल्लो करपा फाटल्यान कोणूय आसूं ताच्या आड कारवाय जावंकूच जाय अशी मागणी विष्णूचे कार्यकर्ते आनी राजकी पक्षांनी केल्या. किरण कांदोळकाराक अटक केली ना जाल्यार आगशी हायवे आडावपाची शिटकावणी विष्णूच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या. कायदो सुवेवस्था काबार जाल्या म्हण काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीन घडणुकेचो निशेध केलो. राष्ट्रवादीन गृहमंत्री पर्रीकार आनी आमदार कांदोळकाराचोय राजीनामो मागला. आम आदमी पार्टीने हल्ल्याचो निशेध केला. आमी ताका सांगता की जरी तर हाचेर तो एक्शन घेयना आमी जीएमसी कडेनसून आगशी पूल आर पावशेर रोड आनी पुलूय बंद करतले. हे ताका ओन्ली थिंग आमकां कळपाक जाय. गव्हर्मेंट अल्टिमेटम दिना आमी की आमकां कळपाक जाय की गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेता पळय तेन्ना. ते भुरगे आमकां दिश्टी पडले. भुरगे सारके बरे टफ आसले, कानटोपी बी घालून आनी कळटाले हे सारके हाका जायले. सो हांव आय कॅरी अ लायसन्स रिवॉल्वर विथ मी. सकयल पिस्तॉल आसलें हांवें काडून तें वयर दवरलें. हांवें एक्सपेक्ट केल्लें की आमचे फाटीचेर अटॅक करतले. सो हांव जो आर्म धरून रावलो. कोणें कांय घालना आनी आमी फुडें गेले आनी मागीर आमी रस्तोय मातशे घुसपले म्हणून आमी पावले. तेन्ना हांव निलकंठाक फोन ट्राय करतालो की म्हाका दिसता हे विष्णूक रावले म्हणून. निलकंठाचो फोन ऑफ आसलो कित्याक तो भाशण दितालो तेन्ना. विष्णूक फोन मारलो, विष्णून काडूं ना. बाय द टायम हांव पणजे पावलो ते म्हणजे म्हाका निलकंठाचो फोन आयलो की ताका ऑलरेडी मारलो, ती गाडी बिडी फोडली म्हणून. कोणी आसूं मागीर तो किरण कांदोळकर जाल्यार कोणी आसूं इन्क्वायरी म्हणटा ती जावपाक जाय आनी चवकशेचेर जावपाक जाय. कोणूय आसूं कोणाचे कार्यकर्ते कितें आहा पळय तें कळटलें न्हू. हे सांगूंक सोदता की ही जी गुंडागिरी दादागिरी जो लोकल आमदार जो आहा किरण कांदोळकर आमदार निवडून येवच्या पयलीं पासून आहा आनी आजुनूय ती चालू आहा. हे कितें आनी ह्या खातीर मुख्यमंत्र्यान पयलीं आपणें होम मिनिस्ट्री सोडपाची गरज आहा. It is our charge that this is a cold-blooded conspiracy of the entire government. हांव मुख्यमंत्र्याचो राजिनामो मागना. हांणी तांचे कॉन्शियन्स पळोवपाचें आनी डिसिजन घेवपाचें. गोंयकारांचेर परत इलेक्शन हाडनाका तुमी मिड टर्म पोल एसेंब्लीचो. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाकय तुमी कांय अधिकार दिनाका तुमचेर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करचो म्हणून. मनोहर पर्रीकारान खंय तरी हेची नैतीक जबाबदारी धरून आपल्याक एक वेळ मेळना आसत कदाचित मुख्यमंत्र्या कडेन भरपूर मोठ्या प्रमाणात खाती दवरलेली आसात जाल्यार ताका दिवचे किंवा आमी ताका सल्लो दिता सुदीन ढवळीकाराक दिवचे. सुदीन ढवळीकार त्याच्याकून बरे भाशेन बऱ्या रितीन ताका ते चलोवन दाखयतलो. जस्टीस डिलेड जस्टीस डिनाय जाल्यार स्टार्टेड फ्रॉम युअर ओन हाऊस. ताका सांगलेलें तूं गोंय राखूंक शकपाना म्हण. हांवें ताका सांगलेलें गोंय राखूंक शकपाना तूं पणजे म्युनिसिपालिटी सारको म्हण. एक्शन शूड बी टेकन totally in total. All those people should be arrested,
should remain and should be seen that it remain inside like how Tejpal is.